नाव सांगा तुमचे. माझे नाव मायकल मेंडॉन्सा, नागरिक वागातोरचो. म्हाका सांगा, आयज आमी पळयता वागातोर पेट्रोल पंप टू वागातोर बीच रस्त्याक तो इशू आहा, रस्तो सारको पिड्यार आहा, हेजेर तुमचें मत कितें आहा? 1969 मॅन स्टेप्ड ऑन द मून. 1922 आता कितले वर्सां जाली? 31, 33, 53 वर्सां जाली. 53 वर्सां जाली. तुमकां तोच आनंद घेवंक जाय जाल्यार तुमी वागातोर येवपाचें. वो इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन. पूण तुमी बॉबी बारांसार सारके भायर सरत आनी वागातोर बिचा कडेन पावत तुमी तुमच्या गाडयेचे खुळखुळे जावन सुट्टले. एक तर तुजो शॉक अब्जॉर्बर वयतलो, तूं उदकान पडटलो. हे रस्ते जावन आसा एक खेळ जालेलो आहा. वयता त्या इलेक्शनाक आमकां फकत एकूच मुद्दो मेळटा: लायट, उदक आनी रस्ते. रस्ते हांकां एकूच फावटी केलेले नाका. तुमी हांगा सामके पयशे जाल्या. हो रस्तो जो आहा पळय तो हा स्लोपींग जाल्लो आहा. स्लोपींग जाल्लो आहा म्हणजे हिंगासर सगळें येवन उदक जमता, गाडयो वयल्यान वयता आनी रस्त्याक होणें पडटा. PWD कडेन टॉप मोस्ट इंजिनियर्स आहा. तांकां हें कळना रस्तो आसता पळय तो स्लोपींग येता, सायड्स आसता पळय, मोदेकाक उंचायेर आसता आनी सायडीक स्लोपींग आसता पळय तो. आतां 4 दीस जाले हिंगासर एकलो ट्युरिस्ट आख्या बुकान बुचूक करून पडलो भितर आनी ताका बरेच मार लागलो. तेणी रोखडे एक्शन घेतले ना म्हणून आमी पॅच वर्क केलो. पूण हो पॅच वर्क 2-4 दीस उरपाचो ना. जर मुसळधार पावस पडत जाल्यार हो पॅच वर्क व्हांवन वयतलो. हें काम आहा पळय तें तेणी करूंक जाय जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग केला पळय तेन्ना. जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग कॉमेस जावच्या आदीं आमी वर्ल्ड बँक ऑफिशल्सा कडेन विचारलेले जो रस्तो तुमी केल्लो निवो केल्लो फोडटा पळय तो तुमी रिइन्स्टेट करतले काय म्हणून. आनी तेणी आमकां आश्वासन दिलेलें की जो तेणी बजेट फॉवर्ड घातला पळय तो तितून बॅक टू नॉर्मल हॉट मिक्स रस्तो करून मेवतलो म्हणून. आमी खूब त्रास घेतले हो रस्तो पत्तो हॉट मिक्स करून घेवच्याक आनी तेणी आमकां आश्वासन दिलेलें पावसाच्या आदीं हो रस्तो पॅच वर्क करून ते हॉट मिक्स करून घेतले म्हणून. पूण तुमी आख्या रस्त्याच्या देगेक पळयशात जाल्यार एक उंचाय जालेली आहा आनी जो ओरिजिनल रस्तो हिंगासर आहा थंयसर खोलाय कशी जालेली. तो अनइवन रस्तो जावन आख्या तरी व्हांवन वयतले म्हणून. आख्खे रस्ते उदक आहा तो रस्त्याक जित्ता. जर तो रस्त्याक उदक जित्ता जाल्यार तो डांबर ह्या जाग्यार उरतलो. आमी वर्सान वर्सां आमी तोच आमचो पेटिशन आसता गोवोरमेंटा कडेन की आमकां बरे रस्ते दियात. पूण इतलें बारीकशें काम तेंचे कडेन करपाक जायना. आयज तेणी इन प्रिंसिपल सनबर्नाक नोड दिलो थिंगासर तांकां पयशे मेळटले म्हणून. फकत गोवोरमेंट फकत पयशे फाटल्यानूच पडला. लोकांचे तांकां वेलफेअर म्हणटा पळय तो पडलेलेच ना. वागातोर सगळ्यांचे EDM म्हणटा पळय तो नंबर 1 फेस्टिवल जावन आहा आख्या संवसाराक. तो फेस्टिवल हिंगासर येता आनी इट इज इनवॉल्विंग क्रोर्स ऑफ रुपीज. कॅन यू ऑल नॉट स्पेंड अ कपल ऑफ क्रोर्स ऑन दीस रोड्स टू मेक देम वन्स एंड फॉर ऑल गूड एंड मोटरेबल कंडिशन? दुसरी गजाल म्हणल्यार उदक. सेम प्रॉब्लेम उदकाची जालेली आहा. आयज आमच्या सगळीं धरणां भरलेली आहा उदकान. आमची सगळीं धरणां उदकान भरलेली आहा. पूण आयज लागून आयजच्या दिसान तुका सांगता हांवें टँकर तो घेतला उदकाचो. कित्याक उदक पडटा तें आमी फॅमिलीन 5 जाणां मेंबर आहा आमकां तें उदक पावना. जोरी तर एक आमचे 2 आमी 2 आनी आमचे 2 आनी आमचे शापायन शामाय वांगडा आसत 6 मेंबर आसले जाल्यार कितें तुका हें उदक पावपाचें आहा? गोवोरमेंट हे तरी चिंता. आमी TCP परमिशनां दीत आहा, कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां दीत आहा आनी ते म्हणटा यू हॅव टू मेक युअर ओन प्रोविजन फॉर वॉटर. उदक खंयचें येतलें? एक फावटी ऑक्युपन्सी दितकच ऑटोमॅटीक ताका उदकाचें कनेक्शन मेळना. वॉट डज द ऑक्युपन्सी मीन? He is paying the infrastructure tax. If he is paying the infrastructure tax, of course, you are liable to give him water. But if you do not have water to provide drinking water to your own residents, to your own local people, to your own voters, what is the point of issuing fresh TCP permissions? वो प्रश्न आमी TCP कितें जाता. आयज विश्वजीत राणो येयला. विश्वजीत राणेन खूब बरेंपण करपाक कॉमेस केला. तेणें हो प्रश्न नक्कीच येवपाचो कोस्टल बेल्टाक. कित्याक कोस्टल बेल्टाक वर्साचे 12 म्हयने वी आर सफरींग फॉर वॉटर, वी आर सफरींग विथ बॅड रोड्स एंड वी आर सफरींग फॉर इलेक्ट्रिसिटी. थँक्यू वेरी मच. आमी पयला सावथाकूय एक अशी घटना घडली की कोण तरी एक्सपायर्ड जालो रस्त्याक लागून. तो एक बरो मनीस तो रडटालो गांवकार म्हणटा मेला पळय तो रडटालो. तोय आपूण झूज करतालो बऱ्या रस्त्यांक लागून ते भाव डिसिल्ट करून म्हणून. आतां तुमीच म्हाका एक सांगा. आतां म्हाका गोवोरमेंटाक होय प्रश्न विचारूंक जाय. आमचे कडेन धरणां कितलीं आहा आनी डिसिल्टिंग ऑफ द डॅम्स आमी केन्ना घेतलेले? वॉट इज द लायफ स्टोरेज ऑफ वॉटर? आमचें पॉप्युलेशन कितलें वाडटा
कितली आमची लँड स्कॅमां जाता तेजूच गमता आमकां लोकांचो कितलो मोग आहा पळय तो गोंयांत येवन सेटल जावपाक लागून. धरणाचो जर विशय तुमी घेतलो जाल्यार आमी पळयला कालची गोश्ट तिराळी धरणाचेर 7 गेटी आहात. इन दॅट 7 गेटींतले 6 ऑलरेडी ऑलमोस्ट तेंच्यांनी ओपन केल्ली आहा, एक उरल्या. सो हाची खबर पयलीं पावयल्या तेंच्यांनी की 6 ओपन करता बीन अशें कितें? हांव तेजेर कॉमेंट करचो ना. ऑफकोर्स वेन द डॅम इज फूल तो उदक सोडूंकूच जाय नाल्यार तो डॅम एक्सपोर्ट जावन तो आनी सत्यानाश जावं येता. उरलेल्या फुडाराक तुमच्या लोकांक उदक पिवपाक लागून मेळपाचें ना. पूण गव्हर्मेंटान एक विज्युलायज करूंक जाय म्हाजे रिक्वायरमेंट एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितें आहा. गोंयचें डेवलपमेंट म्हणटा ते हांव ताका डेवलपमेंट म्हणटा तेच हाफ एज डेवलपमेंट म्हणटा पळय ते जो एक्झिस्टींग लोक आतां खुशालकाय नासूंक जाय आनी तूं मागीर तूं न्या लोकांक भितर करूंक जाय. जेन्ना तुजे ऑलरेडी एक्झिस्टींग लोक जो आहा पळय तो तेकाच परिणाम आहा उदकाचो रस्त्याचो लायटीचो तर तूं आनी नये डेवलपमेंट कसलें तुमी उलयता. वॉट इज द मिनींग ऑफ डेवलपमेंट? जेन्ना म्हाजें आर्थीक डेवलपमेंट जायत ना, जेन्ना म्हाका उदक पिवपाक ना, म्हाका लायट सारकी ना, म्हाका रस्ते सारके ना, हे ते म्हाजें डेवलपमेंटू. कितलीं वर्सां जाली अंजना वाठारांत हे रस्त्याचो प्रॉब्लम आहा? टायम्स इनमेमोरेबल म्हणटा पळय त्यो गजाली टायम्स इनमेमोरेबल. एका तोड आहा इंडी तकली लावपाची इंजिनियरीन मागणी आहा. एक पावसान भोंवपाचें जेन्ना मुसळधार पावस जाता तेन्ना भोंवपाचें आनी खंय उदक रावता तें पळोवपाचें. तुमकां ते ट्रक खंय आहा पळय ते गमतले हिंगासर उदक जमा जाता पळय ते आनी तुमी तेन्ना रेमेडियल मेजर्स घेवं येता. जेन्ना पावस बंद जाता पळय तेन्ना रस्तो कायमचो एकूच फावटी सारको केलो. आमचे PWDचे सुपरवायझर आहा पळय ते आनी मुनीस आहा पळय ते उदकाचे डिविजन आहा पळय ते जाय पळय तो हे रस्ते फोडटा. जरी तर तुमी एक बरें व्हडलें स्लीव घालीत जाल्यार तुमच्या पायप कनेक्शनाक फाल्यां जर तर पायपाक कितें डॅमेज जाता ते पायप काडून परत तुमी रिप्लेस करूं येता. तुमी रस्ते फोडीत रायत जाल्यार वर्साचे 12 म्हयने तुमी हॉटमिक्स करीत जाल्यार तो रस्तो पावपाचो ना. सो यू हॅव टू टेक मेजर्स एंड यू हॅव टू यूज युअर ब्रेन्स. PWD जेन्ना कनेक्शनां दिता तेन्ना जेन्ना पायपलायन रस्त्यार घालता तेन्ना ऑलरेडी तेजें परमिशन घेतलेलें आसता की तें डांबरीकरण करचें म्हणून. पूण आमी पळयलां की तें डांबरीकरण करिनासतना तेचेर फाटीं माती घालतात आनी वयर दितात. सो हाचेर तुमचें कितें? ना यू हॅव टू वॉक द टॉक. जेन्ना तूं लोकां कडेन पयशे घेताय की बाबा तुवें रस्तो कट केला पळय तो आनी तो रस्तो आहा पळय तो जाग्यार येवंक जाय पळय तो तुमी तुका फक्त रस्तो करपाक अदरवायज यू आर लायबल. Why are only individuals and the citizens liable? Why are the officials not liable? त्यांची लायबिलिटी आसूंकूच जाय. सो येणाऱ्या काळान आतां पावसा पयलीं आनी कितें रस्त्याचें कितें रिपेरींग जातलें अशें दिसता तुमकां? म्हाका तर दिसना. आतां तुमीच पळयलां आतां आमी ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणटा. आतां ग्लोबल वॉर्मिंग आजून यांच्या तकलेन बसोंक ना. पावस जालो काबार लोक सगळे इचतलो ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणटा पळय तें कितें. आमी सगळे राजकारण करून सोडलो एक खळखळो. आमचे जे WRDन आमचे व्हाव लागून बांदले पोर्तुगालकारान बांदलेले पळय तेन्ना उदक सायडीक गिंताले जमनीक जित्ताले. आमी आतां बांदल्या गटर आनी थिंगासर त्याच व्हावान तुमी पयशे जाल्यार तेंनी परत ते रिपेर केले पळय थिंगासर पडल्या घाणी. हेचेर WRD ऑफिशियलांनी लोगून ध्यान दिवपाचें कितें बाबा आमी कितें कोत्ता पळय तें फुडाराक उरता पळय हें करपाचें आनी आमी एक सस्टेनेबल एनवायरमेंट दोत्ता पळय तें फुडाराक आमच्या भुरग्यांक करपाचें. नाल्यार कांयच फायदो ना. तुमी कितलें सांगचे डेवलपमेंट करत जाल्यार तुमकां 6 म्हयन्या भितर 4 म्हयन्या भितर पावसान तुमकां गमन येता एक कसलें तुमी डेवलपमेंट केला पळय. शोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक तुमकां नवो आमदार लागलेलो आसा. सो तुमची मागणी आतां आमदारा कडेन कितें आहा? सगळ्या लोकांची आमच्या इलेक्टेड आमदारा कडेन एकूच मागणी आहा कितें बाबा आमकां आमचे रस्ते आहा पळय ते मोटरेबल करपाचे, आमकां लायट सारकी दिवपाची आनी आमकां उदक सामकें पावोवपाचें आनी उपरांत मागीर तुमी फर्दर न्यू कन्स्ट्रक्शन न्यू परमिशन न्यू डेवलपमेंट करपाक दिवपाचें. हे एक्झिस्टींग आहा पळय ते रोड तेच तुमी डेवलप करा. आहा त्या पायपलायनीनूच उदक सोडा. आहा त्या केबलाचेर तुमी पावर आमकां पावया. तितलेंच आमकां पुरान आमी तुमचे कडेन सुबेज कांयच मागना. थँक्यू.